गोंय शेतकी उत्पादन आनी पशुधन विपणन मंडळ आल्ले राया वाठारांत मंगळारा 4 जुलयाक सकाळीं 11 वरांचेर डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं पेडण्यां मार्केट सब यार्डाच्या विस्तार इमारतीचें उक्तावण करतले अशें अध्यक्ष प्रकाश वेळीपान सांगलें. आयकात. नमस्कार. हांव प्रकाश शंकर वेळी, गोवा एग्रीकल्चर अँड लायव्हस्टॉक मार्केटिंग बोर्डाचो चेअरमॅन. आमचे मदें आमचे वायस चेअरमॅन श्री प्रेमानंद मांबरे आसात. तशेंच ह्या बोर्डाचे सेक्रेटरी श्री सत्यवान देसाय आसात. आजची खासा प्रेस कॉन्फरन्स आमच्या पेडणे गांवांत घेवपाचो उद्देश म्हणल्यार जे आतां हांगा एक्सटेंडेड ह्या यार्डाची इमारत जी बांदली आसा त्या एक्सटेंडेड इमारत बांदकामाचें उद्घाटन जें आसा तें 4 जुलय ह्या दिसाक सकाळचे 11:30 वरांचेर जावपाचें आसा. आनी हाजे खातीर गोंयचे माननीय मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हे प्रमुख पावणे आसात. त्याच बरोबर ह्या भागाचे खासदार आनी केंद्रीय मंत्री श्री श्रीपाद येसो नायक हे आसात. तशेंच आमचे शेती खात्याचे मंत्री आदले मुख्यमंत्री श्री रवी नायक हे आसात. आमचे दुसरे समाज कल्याण खात्याचे मंत्री श्री सुभाष फळदेसाय हे आसात. स्थानीक आमदार श्री प्रवीण आर्लेकर हे आमचे खासा अतिथी म्हणून उपस्थित आसतले. तशेंच अजित आरोलकर हे शेजारचे आमदार, पेडणे तालुक्याचे आमदार हेवूय ह्या वेळार उपस्थित आसतले. तशेंच सिद्धेश पेडणेकर पेडणे तालुक्याचे नगराध्यक्ष हेवूय हांगा खास पाहुणे म्हणून आमचे उपस्थित आसतले. आनी त्याच बरोबर आमचे बाकीचे संचालक जे आमचे निवडलेले प्रत्येक तालुक्याचे निवडलेले 15 संचालक आसात. सरकारचे आमचे शेती खात्याचे संचालक साहेब नेविल अफान्सो ते आसतले. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, समृता खणगांवकर आनी मनीषा जाधव.